clarity in the minds of teachers and management of aided schools under Directorate of Education about the government decision to implement Mukhyamantri Gurudakshina Yojana, thereby forcing management and school teachers to transfer their salary accounts into Axis Bank, all of a sudden against their wishes, and disturbing the smooth relationship that has developed over the years with the bank that are operating in their areas, whereas Axis Bank has hardly any branches in various parts of Goa, which will result in hardship to teachers and thereby also wasting precious teaching hours and creating uneasiness. I urge government to enforce this scheme, which has no tangible benefit except increasing the business of the Axis Bank. So, हो एक सर्क्युलर धाडा. स्पीकर सर म्हाका कळ्ळो हा विशय फक्त कळपाक जाय म्हणून सांगता मुख्यमंत्री गुरुदक्षिणा योजना ही फक्त इतक्याच खातीर काडला आमी खंयच्या टिचरांचे अकाउंट एक्सिस बँकेन ओपन कर म्हणून सांगूंक ना. एकूच मिनिट लेट मी क्लॅरिफाय. फक्त स्कुलाच्या मेन मॅनेजमेंटाचो अकाउंट एक्सिस बँकेन ओपन करपाक जाय आसा त्या टिचरांचे अकाउंट त्याच बँकेन उरपाक जाय. ओके स्पीकर सर, डिपार्टमेंटा कडेन कंप्लेनी आसात. काही मॅनेजमेंट टिचरांच्यो सॅलरी 20% आपूण दवरून घेतात आणि मागीर आसा तशें तांकां 20% डिडक्ट करून दितात. खूब जाणांच्यो म्हणजे सगळ्यात एडेड स्कुलांतल्या टिचरांक 100% पेमेंट गव्हर्मेंट दिता आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या खूब कडेन कंप्लेनी डिपार्टमेंटाक आसा. युनिफॉर्मिटी उरची, खंयसरूच खंयच्या टिचराचो प्रॉब्लेम जावचो न्ही. आमी त्यांच्या अकाउंटान पयशे घातल्या उपरांत डायरेक्टली डिडक्शन टू दॅट टिचर अकाउंटाचेर वयचो. सगळी कडेन अशा पद्दतीन स्ट्रीमलायन जावचें. टिचरांनी खंयच्याच आपलें अकाउंट बदलपाची गरज ना. फक्त इन्स्टिट्युशनाचो अकाउंट जो आसा हो फक्त एक्सिस बँकेन म्हटला आणि जर आनी कितें प्रॉब्लेम आसत जाल्यार तांच्यांनी सांगचो. आमची एक्सिस बँक कित्याक आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी एकूय एक्सिस बँक ना. एकूच मिनिट. एक्सिस बँक इतक्याच खातीर कारण युनिफॉर्मिटी सगळ्या गोंयभर जर उरतले आसत ती एक्सिस बँक कॉन्स्टिट्युएन्सीर आसपाची गरज ना. मडगांव आसतल्या एक्सिस बँकेन जरी ओपन केलो आसत जाल्यारय तो फक्त एकूच वन टायम स्टँडींग इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम द मॅनेजमेंट इट वील ऑलवेज गो. म्हणजे त्यांच्या अकाउंटाचेर टिचराच्या ताजो गोवा स्टेटीर आसूनी किंवा दुसऱ्या खंयच्या बँकेन आसूनी त्याची सॅलरी एवरी मंथ त्याच्या अकाउंटाचेर वयतली. इट्स अंडरस्टँडिंग सॉफ्टवेअर प्रिपेअर केलं एक्सिस बँकान एक्सिस बँकान प्रिपेअर केलं. Honorable Chief Minister should hear whether there is a Mumbai connection, whether instructions have come from Mumbai to open the bank account in Axis Bank. एक्सिस बँक सॉफ्टवेअर प्रिपेअर करपाक एक्सिस बँक whether मुख्यमंत्रीन क्लियर करचे की हे मुंबईचे कनेक्शन काय कितें मुंबईतल्यान इन्स्ट्रक्शन दिले काय कितें. हे सॉफ्टवेअर प्रिपेअर केलं एक्सिस बँकान केलं. दुसऱ्या बँकान कितली बँक आहे बँक कितली आहे. वाय ओनली एक्सिस बँक इज दिस कनेक्शन गिवन फ्रॉम मुंबई. सॉफ्टवेअर स्पीकर सर सॉफ्टवेअर फ्री ऑफ कॉस्ट रेडी करून दिला. दुसरे let the chief minister Speaker sir, let the chief minister make a statement that if other banks are ready to give the software, they are also allowed. We are ready. Why only Axis Bank? We are only Axis Bank. दुसरे बँकेक दिवपाक लाय आम्ही प्रोग्राम दिता. माझे नोटिफिकेशन चेंज कर. दुसरो प्रोग्राम दिता तांकां आम्ही. Axis Bank is not a nationalized bank. Axis Bank, Speaker sir, Axis Bank is not a nationalized bank. Axis Bank. Why only Axis Bank? It is empaneled bank. It is scheduled bank. It is scheduled bank. अरे स्पीकर सरकार किती करता जो डबल इंजिन सरकार आसा तो किती करता डबल इंजिन चलना तशना जो नॅशनलाइज बँक आसा तांकां सॉफ्टवेअर डेव्हलप करता. नॅशनलाइज बँक आसा तांकां सॉफ्टवेअर डेव्हलप मुख्यमंत्री और सर्क्युलर विड्रॉ करतो. बसून ऐकून घ्या त्याने ऐकून घ्या पहिले. स्पीकर सर हे सॉफ्टवेअर वेन्झी वेगस अरे झिरो वर तो मेन्शन केलं झालं तुझे. आधी माशे पॉइंट ऑफ ऑर्डर झिरो वर सभापती वेन्झी वेगस बसून घ्या. सभापती माशे पॉइंट ऑफ ऑर्डर. अरे तुम्ही समजून घेवपाक जाय झिरो वर फक्त मेन्शन करपाचें बोवाळ करपाचो मार्केट न्ही. सगळे जाण उठ्ठान तुम्ही सगळे थिंगचो प्रॉब्लेम आहा न्ही तो सांगता आपल्याक डिमांड नोटिफिकेशन आहा ते विड्रॉ करपा ते आयकून मागीर बोर्ड कित्याक जावपा ना.
तशें न्ही रे प्रत्येक एक अंडरस्टँडिंग आसले बोर्ड जातलो न्हू सेटिंग उजाकू नाक म्हण तुमी बसून सेटिंग घे, उजाकू नाय वर्ड सवादी अंडरस्टँडिंग चल सवादी एक्सिस बँकाक अंडरस्टँडिंग आहा मागीर ते डिमांड एज्युकेशनाचो डिमांड येवपाचो आसा बरोबर त्या दिसा खूब दीस आसा परतून चर्चा जायते डिस्कशन हांगा करपा जाता हो फक्त उलयता जायते डिस्कशन त्या दिसा करपा एक लक्षात उरात हाजे फुडें झिरोवर फक्त मेन्शन करात डिस्कशन करपाचें ना कोणेच